कॅरी बॅगसून कळटा की जॅम येता अजून जागरण कंप्लीट जावना. चस चस संजूच्या भावाचे चेडू पप्पार गेले पेप्सी घेवपाक. उपरांत पेप्सी करा ती बी स्पेशली चिकू हाय हे गायज गुड मॉर्निंग. तर सकाळी सकाळी म्हणटात तशी जागरण तशेंच आसतना आमी घरा वचपाक भायर सरली. म्हटलें म्हाज्या घरा कडेन कारण आमकां घराय बीन वचपाक जाय आसली आनी हांगसर साळान पळय आजुनूय अशी स्टॉल्स असली. सो म्हटलें जागरण तर हांगसर रावत जाल्यार जागरण तशेंच उरतलें आनी न्हिदलें जाल्यार थंयच उरतलें. ताका लागून हांव संजय आनी संजयचे कजन म्हणजे प्राची तिगाय म्हटलें तिगांयनी असो प्लॅन केलो की चला या आतां आनी अशे तरेन आमी आमगेर गेली कारण म्हाका थोडेशे काम असले करून म्हटलें परत येवपाची. हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आनी हेच्या पयलीं जी क्लिप तुमी पळयल्या न्हय ती तुमकां कळीत आसतली. सो ती म्हटल्यार आमी सकाळी हांगसर येयली म्हटल्यार संजयगेरसून म्हाज्या घरा कडेन येयली आनी तुमी म्हणटली आतां सुप्रिया सामकें म्हणटा तशें हालींच्या दिसांनी भायरूच वयता परत परत आनी आतांय बीन रेडी जाला म्हटल्यार आतांय बीन भायरूच वयतलें हांव. म्हटल्यार सकाळी येयलें बीन जें कितें काम आसलें तें करून घेतलें. म्हटल्यार हांव संजय आनी संजयचे कजन येयल्ले तिगाय जाणां येयल्लीं आमी कारण मम्मी फार्मान गेल्ली न्हय सो ताका लागून भरपूरशीं फाटल्यान कामां आसता ताका लागून म्हटलें करून परत या. सो ती सगळी कामां बीन केली आनी आतां न्हय सांजची म्हणटा तशी 3 जाल्ली आसा. सो आतां परत आसलें तशें हांव संजूगेर वयतलें. म्हटल्यार आयज न्हय तेंच्या मूळ देवाक न्हय घोडेमोडणी आसा म्हटल्यार तेंचो मूळ देव जो आसा न्हय म्हटल्यार एम.एच. गांवान खंय तरी आसा. सो थंय न्हय आयज तेंच्या घोडेमोडणी आसा. सो लास्ट टायम सुद्दां गेल्लें हांव घोडेमोडणी कशें कितें आसता तें पळोवपाक. सो ह्या फावट सुद्दां वयता म्हटलें तुमकांय दाखोवया ब्लॉग म्हटल्यार करया कॅप्चर करया. आनी आई बीन म्हाका स्पेशली सांगताली म्हटलें की सुप्रिया व्हिडियो कर आं म्हणून. सो म्हटलें चल करया कित्याक लास्ट टायम तर तुमी पयलेच आसतलें. सो अशे तरेन आसा संजय आनी प्राची जे आसा म्हटल्यार तिचे कजन ते थंय आसा घरा कडेन आसा आनी हांव हांगसर व्हिडियो स्टार्ट करपाक येयला आनी कुर्ता घातला लाँग स्लीव्स कुर्ता घातला हांवें. सो पळोवया या आनी गांव जो आसा न्हय थोडोसो एक्सप्लोर करया आनी तेच्या भायर घोडेमोडणी सुद्दां पळोवया. जागरण तर आसा जागरण अजिबात निवळोंक ना हांगा थंय म्हाजी धांवपळ चालूच आसा सामकी. आनी सांजच्या टायमार परत आसलें तशें हांव घरा येतलें कारण फाल्यां म्हाका मेन एक मेजर अशी ऑर्डर आसा ती कंप्लीट करपाक जाय. तेजें प्रिपेरेशन फाल्यां स्टार्ट करूंक जाय ताका लागून. सो धांवपळ ही म्हाजी चालू आसा आनी संजयान गाडी स्टार्ट मारली. सो आतां आमी वयतलीं आनी सांजचें मागीर घोडेमोडणी जाल्या उपरांत परत आसलें तशें घरा येतलें. आनी तुमी साळानूय पयलींच आसतलीं शॉपां स्टॉल बीन कशी आसा आजुनूय आसा बट आतां म्हणटा तशें काडली बीन आसतली. सो चला या. ही पळय दोगांय हांगसर रावले म्हाका संजय आनी प्राची. हाय हॅलो करात म्हाका. दोगांय जागरणान आसात. दोगांच्या तोंडा वरसून कळटा की जॅम येता आजून जागरण कंप्लीट जावना न्हू. सो चला या. कडक अशें वत आसा घोडेमोडणी पळोवपाक आमी अशें वयतली हेंचो हे परत पळयात लूक कसो आहा. सो घरा वचून चेंज करतली न्हू तुमी? हांवें हांगसरूच चेंज केलें. या न्हय चल या. घेतलें न्हय पिशवी घेतली मरे चल तर हांव थंय बसता. कशें दिसना पावस येयल्ले भशेन वातावरण. सो गायज पावली आमी हांगसर संजयगेर पावली आनी साळानसून येताना न्हय म्हणटा तशें भरपूर प्लास्टीक रस्त्यांचे सामके कितलेशे शूज कितलीशीं चपलां सामकी पडलेली आसा. कोणाची पडलेली चपलां आसतली काय खबर. गर्देन कोणाची चप्पल पडले कोणाचे कितें पडले काय खबर. सगळे या पूण स्टॉलां जी आसा न्हय ती आतां काडपाक स्टार्ट केली. भरपूरशीं स्टॉलां आतां हे केली बंद बी जाली आनी काडली बी. आनी वेदर सांगपाक गेल्यार न्हय अशें आसा की दमट केल्या पावसान सामकी आनी अशें दिसता की पावस बीन येयना त्या टायपचें वेदर जाल्लें आसा.
सो आई बीन रेडी जाता आई नयू तर रेडी जाले आई रेडी जाता आनी संजय रेडी जाता आनी हांगसर प्राची असले गेले हय गेले ते बीन रेडी जाता सो म्हटलें रेडी जाय फटाफट या मागीर थंय वचून न्हय चुकपाक जायना कारण 4 सुमार देव भायर सरतात देवळांसून अशें आसा आनी हे पळयात वेदर पळयात तरी कशें आसा अशें दिसता की पावसाचें वातावरण कशें आसा सामकें हांगसर पावसान काळोख केल्ल्या भशेन आसा पळयात सो आनी गरमी बीन भरपूर वाडली आं भरपूर अशी गरमी जाता सामकी इतली गरमी जाता हांगा सकाळी सकाळी बरें थंड आसता पूण आतां गरमी जाता सो पळोवया सगळीं आतां रेडी जाता कोण कोण कशी वयता ती पळोवया मेन म्हटलें मेंबर चड आसा 4 व्हिलर ना 2 व्हिलरूच आसा सो एडजस्ट करून वयची पडटली आमकां यो पळय रे कशें एक जाल्ल्या भशेन दमट सामकी दमट पावस येता दिसता तर कांयच जालें आमी भायर सरले आतां वचपाक आनी आमकां गावल्या पुरो घोडेमोडणी कारण आमकां हांगसरूच 5 जाली आनी 4 म्हटल्यार आमकां थंय पावोंक जाय आसली आमी सदांच लेट आमकां न्हय रे कितें रे आमकां खंय वचूंक सदांच लेट एक तरी कोण बेगिना आसत जाल्यार एक तरी कोण तरी लेट करतातूच हें आसूंकूच जाय फिक्सूच सो थंय वचून मागीर कितें सपोज घोडेमोडणी गावोकूच ना देव गावोकूच ना जाल्यार मागीर वचून कितें येना न्हू आई बीन थंय रेडी जाली प्राची पळय ए प्राची फटाफट रेडी जाले हय रे केन्ना रे ते रेडी जाले आमी बाजारान वचून चल आमकां बाजारान वचूंक जाय थोडें कितें तरी घेवंक जाय सो गायज आमचें काम न्हय जावचें ना दिसता कारण आयज सोमार आनी हांगासलो बाजार बंद एक्चुली आमकां न्हय धाकटे बेबीक लागून गिफ्ट जाय कितें तरी तें सोदता आमी म्हाका याद नाय सोमार तो सोमारचें बंद न्हू आनी मार्केटान आसा आमी हाँ ती पिशवी चली कुठे गो घे चल बघ पुढे पुढे हां सो गायज आमचें काम जालें आतां वयता आमी मार्केट आयज सगळो बंद तरी बट काम जालें तें व्हडलें गे सो गायज आतां आमी न्हय गिफ्ट जें आसा न्हय तें पॅक करून घेता सो बरें जालें एक शॉप गावलें आमकां ओपन सो तें एक काम बरें जालें बस न्हू कितें तें तें सो आई बीन म्हाका दिसता गेली आसतली फुडें म्हाका दिसता आमकांच लेट जातलो लेट जावंक जायना मेळोंक जाय नाल्यार थंय वचून बेश्टें आनी संजीवचो काकाचो चेडो न्हय खंय आसता म्हटल्यार तेंचे मूळ देव आसा भायर त्या गांवांत आसता बटाट्या पयशा दिला न्हू तुजे डावे ते डिकीन घाली हा दी तू रोखडेच हांगसर न्हय ट्रॅफिक जॅम जाता पळय रे सगळ्या एका ट्रका खातीर न्हू आई बीन गेली आसतली फुडें न्हू ती गेली आसतली फुडें आमकांच मातसो लेट जातलो आतां सो गायज चला फटाफट म्हणटा तशें ती पॅकिंग करून घेवया आनी या वचूंक ना रे तुमी माझा फोन घरा माझा फोन काय
सो गाईस पावली आम्ही खंय पावली रे खंय म्हणटा रे हांगा पाल पुनर्वसन पाल पुनर्वसन या गावान पावली आम्ही हे पळयात न्हंयो हाय हाय करता हांगसर झरे बांबर म्हणटात झरे बांबर जरे बाबा सो संजूच्या कजनागेर येयले आमी सद्या हे पळयात बरें आसा मरे न्हू सायडीक बीन या हाडसर सो धाकटो बेबी आसा तेंगे व्हिडियोन घेवचें ना कारण तो खूब बारीक आसा सो संजय गिफ्ट हाडून गेला तो पळयात आनी हे बरें मुगो गांवान शॉपां पळय अशी पयलीं आसताली न्हू आतां तरी अशी मेळनात बरें न्हू हांकां लागीं शॉप सो कांयच तें पळयात थंय शॉप आसा लागींच सामकें आं उदक अशें वयता आसतलें ए आनी त्या शॉपाचेर मुगो पेप्सी मेळटा आमी घेतलेले लास्ट टायम हय घाल मागीर पिशवी काडटा सो चला आमी भितर या ए वयताना पेप्सी घेवया त्या शॉपार पेप्सी बरी मेळटा ते पळय घेवया न्हू वयताना घेवया हो काय हांगसर बसला ओ संभाजी लजलो सोमतो लजलो जागरण जागरण आमी ना म्हणटा तशी च्या बीन पिली थंय आनी बाबूकूय घेतलो सो बरोबर बरें दिसलें आं धाकटे भुरगे घेवप म्हटलें न्हू मजा येता सामकी सो आतां सगळीं मेळोन देवळा कडेन वयता आमी ढोल आयकूंक येता आसतलें तुमकां सो म्हटलें वचून येता आनी मागीर बाबूक परत घेता म्हटलें कित्याक टायम कमी गावलो घेवपाक सो ताका लागून सो चला या ही पळय सगळीं संजूच्या पावाचे चेडू हाय कर हाय कर हाय कर हाय कर लास्ट पावाचे चेडू तेजे ते पण तेका कोण वळखतलो थंय कोणूच ना तर पावली आमी देवळा कडेन सो पळोवया कशी कितें व्हिडियो बीन काडूंक गावता तशें हांव काडटलें कारण देवळान व्हिडियो बीन काडप बरोबर जायना न्हय तेका लागून सो चला ही पळय सगळी आमची संजय खंय संजय कडेन बरें रावता ते आनी न्हंयो आनी हे तुजे कडेन बरें रावता ते चला या देवळा
हे किती येणारच किती ते म्हणजे पेप्सी घेऊया रे त्या शॉपाचे. तर काही झाले गोडे म्हणणे नाही काबार झाले. सो आता आम्ही परत असली तशी कजनागीर वयतली आणि त्याच्या मागीर वचपाक वयतली. टायमार पावली पण आम्ही बरें जालें टायमार पावली ती. सो गाडी येता कसली आई हांगसरूच आसा येवपूच ना देवळा कडेन तुमी वचा म्हणपा लागली. चलया सो शॉपार गेले पेप्सी घेवपाक. कशी ए कसली ती रुपयाची 2 रुपयाची कितें कसली घेतात पेप्सी. चिकू आनी कितें चिकू आनी नॉर्मल पेप्सी खूब दिसांनी पेप्सी घेता. सो लोक आतां वचपाक गेलो. ए बस नयू आनी बाया आनी धाकटे ते येता. हमको पेप्सा चाहिए था पेप्सा. तुमका पेप्सी जाय कसलो फ्लेवर. मँगो मँगो ना मँगो हा दिसता. चिकू आणि नॉर्मल चिकू 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 घेतलं घेतलं. चला दाखवता पाहिजे तुमका प्राची दाखय गो रस्त्यावर येऊ तर लोकांच्या तुम्ही काय करा चिकू बिकू चिकू दे थँक्यू. त्या भुरग्या भशेन करता पेप्सी आमी पळय खूब म्हाका दिसता न्हू खूब दिसांनी खाता. सेल्फी रे चिकू कितले कितले टायमा उपरांत पेप्सी खाता. ती बी स्पेशली चिकू. कोण अरे खूप वर्ष झाली की चस चस नव्हते. सेल्फी हे पळयात कोण बाय पेप्सी खाता. आई काय करता कितें येवंक ना तूं सगळें मातसो सगळं बाबू खेळोया आनी मागीर या. सगळेंच चला बाबूक मातशें खेळयता पॉसिबल जाल्यार मागीर तुमकां इल्लीशी क्लिप दाखयता मागीर बाबूची. माझ्या खड्ड्यातला ए पेप्सी जाय तुका पेप्सी जाय न्ही. सो गायज सद्या आमी बसले हांगसर अजून वचोंक ना सगळीं जाणां बसले हांगसर. सोंपले पेप्सी सोंपली आनी जाय ही पळय बॉटल आहा ती पी. कितें व्हरोंक ती बॉटल सो गाईज हांगसर हांवें न्हय बेबीक घेतलेलो
आणि धाकटीशी अशी म्हटली क्लिप तुमच्या बरोबर शेअर करूया. सो संजयच्या कजनाचो बेबी आसा हो आणि कितलो क्यूट असो असला ना. आणि हेज्या पयलीं म्हणटा तशें घेवन बीन म्हणटा तशें हांव बसलेलें आणि तेज्या उपरांत देवळांसून येवन परत ताका घेवन बसलेलें. म्हणल्यार धाकटे बेबी म्हटल्यार म्हाका खूब लायक आणि तेंचे बरोबर खेळपाक आनिकूच अशी मजा येता. क्यूट आसा न्हय सामको. सो गायज आतां आमी वयता. बरो टायम जालो. एक टायम कितलो जालो रे? ये गे ये गे. सो बरो टायम जालो. अशें रावता काळो घेता. हां आतां येयलें. सो आई बीन ती भायर सरता. सो बाबूय बीन न्हिदलो. प्राची ये तेजे कडेन. चल बाय बाय तुका. केन्ना येता पळय तेन्ना सांगता तुका. आदले दिसा सांग म्हाका हय. एक दीस येवं. सकाळचे आमी सांजचे वय. हाँ नीचे नीचे अपना नीचे हे एक सर्व कोने नीचे काढून होम सोडा. बटन है देखो दोन जाल्यार म्हाका सांग गो. सो चला म्हणटा तशें आतां हेज्या फुडें म्हाका घरा बीन हेज्या फुडें म्हाका घरा वचूंक जाय. आता घरा पाव येतलो का? पावयतलो. मकाने कामात ना परवा म्हाका ऑर्डर एक कंप्लीट करूंक जाय. जिलेबी खाता काल हाडलेली 8 खाता आणि पावले आमी घरा कडेन म्हणजे संजू गेला सद्या. सो खातली बीन आनी आतां वयतली घरा. सद्या 2-3 दीस जाले हांगा थंय फिरत आसा हांव. फाल्यां मसाल्याची प्रिपरेशन स्टार्ट करूंक जाय म्हाका. परवा ऑर्डर वचूंक जाय घालूंक. आनी त्याच दिसा आमची धुळवट रंगपंचमी. फाल्यां तो मसाला रेडी करूंक जाय आनी परवा कसोय करून घालूंक जाय कारण ती म्हजी सबस्क्रायबर आहा न्हू ती आउट ऑफ गोवा वयतात भायर वचपाची आसा आनी त्या दिसा आमची रंगपंचमी. सो म्हाका ऑर्डर ओल्ड गोवा म्हटल्यार खंय तरी एड्रेस आसा ओल्ड गोवाच्या फुडें बेगिना घालून घरा येवंक जाय कारण म्हाका रंगपंचमी चुकूंक जायना. रंगपंचमी मेन इम्पॉर्टंट. ऑर्डर इम्पॉर्टंट. दोनों इम्पॉर्टंट. मेळ्ळी तरी सगळी खूप मेळ्ळी. जीव झालं जॅम. आता ओद्रेचो जॅम येता असली जागरण ताणून निजून दिवपाचे. ओद्रे वचूंक जाय आतां. तेच न्हू हांगसर वर थंयसर वर थंयसर वर हांगसर वर हें चालू आहा सकाळच्यान. हात पाय कशें जाले खूपच मेळटली न्हू ती. एक्चुली काल राती खावपाक जाय आसली. सो चला मागीर मेळटा तुमकां. सो गायज आतां ना एक एक करून सगळीं वचपाक भायर सरतात. जाले गडे जाले आतां एक एक आपापल्या घरा वयतात. हांगसर प्राची बीन वचपाक भायर सरल्या. प्राची आजी संजयाची आजी आमाई तेज्या मागीर अमरा नंबर आईगा. चल आई येता फोन करता. ए नयू बाय गो वचनडटा न्हय तो.